प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सगळा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू मोन सर्वे स्पोदनी. वर्णून आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ती, कशी काम तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. ह्या मेसेजच्या बलिदाना वेळार प्रतीक जावन देवाक अर्गां दितात. आयुष मृणाल मिनेजस ताचो पयलो जल्म दिवस, वीना ज्योती वेगस 27वो जल्म दिवस, जोसेफ रेबेल्लो जल्म दिवस, मॉरिसन डायस अर्गां जावन, तशेंच अर्गां जावन विन्सेंट क्रास्ता आनी कुटाम, जॉन फेर्नांडीस, जेसन डिसोजा, आर्विन आनी रनिशा डिसोजा, दीक्षित पाटील हाची इराद्या पासून जॉन्सन, लुसी मिस्कीत हाची इराद्या पासून देवादीन आविल फ्रँक हाच्या आत्म्याक शांती मागून लुसी मिस्कीत, बेनेडिक्टा डिसिल्वाच्या आत्म्याक जो डिसिल्वा आनी कुटाम, कुटमात्यावती जाल्ल्या आत्म्याक जेन सिक्वेरा, संतान फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक जॉन फेर्नांडीस, कुटमात्यावती जाल्ल्या आत्म्याक आर्विन डिसोजा, जॉन क्रास्ताच्या आत्म्याक विन्नी क्रास्ता आनी कुटाम ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार मागतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भाऊ भयणीनो, जेन्ना मनीस पाताक रडटा, जिनी बदलिता, देव आपले मौन बदलिता म्हणटा आयचे पयले वर्साक. देवा थंय बदलावण ना, पूण जे मनशान केल्ल्या पातका वरवीं वायट घडोवंक आसा तें घडनातल्या बरी देव पळयता. कित्याक लागून मनीस पाताक रडटा, जिनी बदलिता, जे वायट त्या पातका वर येजय आसलें तें येनातल्या बरी देव पळयता. हाच्या पयल्या वाचपांत आहाबान नाबोताक ताचो जागो भितर घालून अन्याय केलो. एलिया प्रवादी मुखांतर आहाब रायाक देवाचें उतर पावलें आनी ताची चूक कितें म्हणून ताका कळीत केलें. आहाब ताची चूक वळखून घेता, पाताक रडता आनी जें कितें वायट ताका घडटलें म्हूण सांगलें तें घडना. कित्याक ताचें मौन ताणें बदलिलें, नश्टबड्ती केलो. हे मिसेचें बलिदान भेटयता आसतना आमी केल्लीं पातकां, आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया, सुमेलाचें बोगसणें मागया. जें कितें आमच्या पातकोऱ्यो वायट घडोवंक आसा तें घडना जावं दी, पर सुम्याची आशिर्वाद आमकां प्राप्त जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमचें पातकां, आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. पातकाची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसूक घेवन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या पिताक पावो. आमेन.
सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिसा काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तूं समसो बुरवोसो आनी आमचें बोळ. आमी इतली असत की तुजे विने आमच्यान कांयच करूंक नसो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्पोरान तिशबेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, सामारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायलाच्या राया आहाबाक मेळोवंक वच. तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाकामोळ्यांत आसतलो. तूं ताका अशें सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलें मू. आनी फुडें उलोवन ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, ज्या जाग्यार सुन्यांनी नाबोताचें रगत लेवलां त्याच जाग्यार तुजें रगत तीं लेवतलीं. आहाबान एलियाक म्हळें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलियान ताका जाप दिली, वय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांवें तुजेर विघ्नां धाडटलो. हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एक दादल्याक, जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री, इस्रायल मदलो काडून नापयत करतलो. तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायलाक पातकाक ओडलोय देखून जें हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबोमाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकी करतलो. आनी जेजेबेला विशयांती सर्वेस्परान म्हळें, जेजेलाच्या पागारा कडेन सुनी जेजेबेलाक ग्राशितलीं. आहाबाच्या वंशाचो कोणीय शारांत मोरज जाल्यार सुणी ताका ग्राशितलीं. तांचे मदलो कोणीय शेतांत मोरज जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्राशितलीं. आहाबान आपले पत्नी जेजेबेलाच्या बुलोवण्याक कान दिवन सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केल्ले परी हेर कोणेंच केल्लें ना. ताणें खरेंच कांटालाच्यो करण्यो केल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलेता मुखलें धांवडायिल्ल्या आमोरेतांनी केल्ले परी ताणें देवमुर्तीचोय पाटलाव केलो. आहाबान ही उतरां आयकून आपलीं वस्त्रां पिंजलीं. आपले विंगणे कुडीचेर तो गोणये वस्त्रां न्हेसलो. ताणें उपास केलो, गोणये वस्त्रां निंस न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेणें तेणें भोवलो. तेन्ना सर्वेस्परान तिशपेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें, आहाब म्हजे मुखार कितलो कालतो जाला म्हूण तुवें पळयलें मू. तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना. ताच्या पुताच्या काळार
हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलों. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आम्ही पातकी सोम्या तुजी काकूट मागतां. आम्ही पातकी सोम्या तुजी काकूट मागतां. काकुळदारा देवा काकुळ मोजी कर. बोकन वोळ्या देवा गुन्या विसार. अपराध मोजे दून काड नितळ म्हाका कर. पातका मोजी बोगोस गोपान म्हाका धर. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागतां. गुन्या मोजो हाता वळखून हांव घेता. पाताक मोजे सदां मोजे मुखार येता. म्हाका तुजे मोकलो कान उडय नाका. तुजो पवित आत्मो तो कान सोडी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागतां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागतां. सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय. एक नवो उपादेस हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. जो आपलो सुर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोठ्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितलें सुखाकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितलें वर्तें तुमी केल्ल्या परी जालें. आनबवडती लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशीं तुमी जायचे सर्व बरें. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊ भयणीनो, क्रिस्ती जिबीत दैरादीक मनशांक भिवकऱ्यांक न्ही. क्रिस्ती जिबीत दैरादीक मनशांक भिवकऱ्यांक न्ही. कसलें दैर जाय क्रिस्ती जिबीत जियोंक. हें दैर झगडें करणं लढाई करणं जिकोंक न्ही. हें दैर कुतंत्र्यो वापरून जिकोंक न्ही. हें दैर बरें करूंक सदांच बरें करूंक हर एका क्रिस्तांवाक एक पंतावण आसा. सुम्यान सांगलेली पुत्रां, हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवंक ना, पगार तें संपूर्ण करूंक. हाच्या शुभ वर्तमानांत सुम्याची उतरां आमी आयकलीं. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा.
नियमशास्त्र असले जावं पुरो या एक नियम आसा तुका दुखेल्ल्यांक बक्षी पूण सोमी कितें म्हणटा तुज्या दुस्मनाक बक्षिल्यार पावना तांकां आशिर्वाद माग तांकां बरें कर ते दळा तुमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हणून कळी जातल्यात त्या सर्गीच्या बापान कितें केलें त्या बापान संवसार ताका दुखयतना ताणें बक्षिले मात्र न्ही संवसाराक व्हडलो आशिर्वाद दिलो तो जावन आसा जेजू आनी त्या जेजू मारिफात संवसाराची सोडवण जेन्ना आमकां दुखयल्ल्यांक आमी बक्षिता तेन्ना आमी त्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं म्हणून दाखोवन दिता बक्षिल्यार मात्र पावना पूण आनी एक पंतावण ताचे बराबर आसा तुका कोण दुखयता ताका तूं आशिर्वाद माग बक्षूंची एक रीत तुका तो एक मैल वसोंक करता जाल्यार तूं 2 मैलां वच तुज्या दाव्या पल्यार मारता जाल्यार उजवो पलोय दाखय तुज्या उजव्या पल्यार मारल्यार दावो पलो दाखय हें बक्षणें वा तुजें दोगलो कोणी तुजो शेलो कानवडता जाल्यार ताचो दोगलोय दी ही बक्षूंची एक रीत पूण ताचे बराबर एक पंतावण आसा तें पंतावण आयच्या शुभ वर्तमानान सुमयान दिल्लें कोण तुका अन्याय करता तुजो द्वेश करता तुका कश्टिता ताका तूं आशिर्वाद माग ताका तूं आशिर्वाद माग ताका बरें करूंक प्रयत्न कर भाऊ भयणीनो अन्याय केल्ल्यांक आमी मागचे आसा देवा ताकाय कोणाय अन्याय जावं दी म्हणून तेंगी आमकां कोण अन्याय करतात तांकां आमी म्हणचे आसा ताकाय कोणाय अन्याय जावं दी पूण क्रिस्ती जिविताक पंतावण कसलें क्रिस्ती जिविताक पंतावण ताणें म्हाका अन्याय केला देवा ताका कोणाय तावन अन्याय जायनशें राखून व्हर हें आशिर्वाद भाऊ भयणो हें पंतावण आमकां कोणेंय दुखयलां जावं पुरो या नश्ट केला सुमी कसलें पंतावण आमच्या मुखार दवरता स्वाभावीक जावन ताणें म्हाका नश्ट केला देखून ताकाय नश्ट जावं दी म्हणून आमी मागचें आसा पूण सुमी आज आमकां पंतावण दिता ताणें म्हाका नश्ट केला देवा ताका नश्ट जायना जावं दी हें पंतावण भाऊ भयणीनो सुमयान ताका कुर्सायिल्ल्यांक बक्षिले मात्र न्ही तांकांय सोडवण जोड दिली ताका कुर्सायिल्ल्यांक बक्षिले मात्र न्ही तांकांय सोडवण जोड दिली तांचे खातीर बापा लागीं ताणें मागलें तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा हाचो अर्थ दुस्मनाचो मोग करचें म्हळ्यार कोण आमकां दुस्मान म्हळ्यार कोण आमकां सुलवयता जावं पुरो कश्ट दितात दग दितात या हेर रितींनी कसलेंय वायट करता जावं पुरो तांचो मोग करा म्हळ्यार तांचें बरेंपण आशेवंक जाय कशें आमचो मोग करतल्यांचो आमी सदांच बरेंपण आशेता कोण आमकां पसंदायचे म्हण आसात कोण आमकां मोगाचे म्हण आसात तांकां आमी केन्नाच वायट आशिना तांकां आमी सदांच बरें आशेता तसलेंच पंतावण सुमी आमकां दिता कोण आमकां आमचो द्वेश करतात तांचें आमी बरेंपण आशेवंक जाय आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव जावन जियेता क्रिस्तांव जावन आसा क्रिस्तांव जावन आमी जियेल्या कसलें क्रिस्ती जिवीत आमचें जिवीत समजून घेवंक जाय जाल्यार आयचें देवाचें उतर सांगतच देवाचें उतरच आमकां एक जिविताक आरसो जावन आसा त्या आरशांतल्यान पळयतना आमी कितलें जियेल्या म्हणलें माफ करूंक शकतले भाऊ भयणीनो आमकां बरें करूंक करण्यांनी जायना तरी खंडीत जावन तांचे खातीर कोण आमकां द्वेश दितात कोण आमकां कश्ट दितात आमकां भोगता जर तांकां करण्यांनी आमकां बरें करूंक जायना जाल्यार तांचे खातीर एक आशिर्वाद तरी आमी मागया हें कशें साध्य जाता हें सुम्याच्या बळानच साध्य जाता त्या सुम्याच्या बळान हें आमी करूंक शकतल्या देखून आमची मागणी जावं दी सुम्या जशें तुवें बरें केलें तशेंच आमकांय बरें करूंक तूं शिकय आमेन कानी कोये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा उन्या वायना संगी भेटयता विदेणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका
आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पोयसबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ते संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे हासू आमची काळसां उबारुया. आम्ही ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळपार तुजी तोर महिमा वाकाणतात. तांचे संगती आमचे ताळ मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस पोर्तू. सर्गानी सोमसा बल्ला तुझ्या वैभवा. उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपली सुशेन कस मरण सुसूंकपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीन जेव्हा जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पदकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भवर्त सुगुठ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावोरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडबोंदारा आमची सडबोन कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आणि उजवीत सुमुंड आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची खूण रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्रत्व एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपण बरोवस करून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गातीत मेल्या सुमेस्ता तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती बागेवन सुजे दिसो पती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व कणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी मागता आसतना कोण आमकां वायट करतात तांकां बोगसूंक मात्र न्ही, तांकां बरें करूंक, तांकां आशिर्वाद मागोवंक व्हळ दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार आमी मागया. सोम्यान शिकयले मागणे बापाक उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशनात रिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बंदपसंतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पळय तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी, ह्या सोम्याक स्वीकार करूंक हांगासर आशिल्ली सर्व सुपाके. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटता तुका मानवोंची सुफोळजिनी दिल्ल्या सोम्या ऋणी समर्पिता कावतेपणी भेटोन दिता सोम्या मोजी जिनी तुझो मोग नियाळता सोम्या भक्तीम तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटता प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण तुझे सुवे आमच्या एकवटाची कुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुझ्या पवित्र सभेन काळजा म्हणसो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. आमेन. सर्विस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता हर एक मोजा सुख संतोषा सोम्यां तुजो सांगात सोदता हर एक मोजा कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.